नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हे पळया हे आमाडे आसा. हे आमाडे हांवें तासल्या आनी वयले बीन हे काडला पळय सायडीक. हे पळया साल तेजी मांस हे पळय तेजे अशें काडला. स्कीन काडून भायर उडयली आनी हे धुवन मागीर हे पळय अशें परत तासले पळय. अशें केलें की ना तेका टेस्ट बरी येता. आनी हेची न्हय आमी रुचीक सारकी एकदम रुचीक अशी चटणी करुया. नाजाल्यार हेका करमूय म्हणटा आनी चटणीय म्हणटा. आनी तेका लागून साहित्य कितें जाय तर हे आमाडे, हे गोड आनी हे मीठ हे आसा पळय ते दोन हे पळय अशें मिक्स करप तेका आनी लावन दवरप. आतां लावया आनी 10 मिनटां तरी आमी तशेंच दवरुया. तेका उदक कशें मातशें सुटपाक जाय. हे आसून आतां हे परत सारकें मॅश करता मागीर हांव. हे आसून सायडीक आनी ते करपा खातीर न्ही हे पळय ह्यो कश्मीरी मिरच्यो आहा 2 आनी ह्यो आसा 3. ह्यो चड तिखट ना. ह्यो हांवें मिरच्यो घेतल्या. तुमच्या कडेन जर ह्यो ना जर साद्यो मिरच्यो सुद्दां घेतल्यार जाता. आनी ही आसा मिरी. हे पळय मिरयां. ही आसा सासवां इल्लीशी घेवप. मेथयो तेज्याक इल्ल्योश्यो घेवप नाजाल्यार कोडू जाता म्हणून. आनी हो आसा हिंग. आनी हे आसा पळय ते तव्यार बेश्टेच भाजपाचे मातशें. आनी लागतली हे पळय सोय लागतली आनी हळद. ही धाकटो 1 नाल्ल आसा हो. आनी फोडणे खातीर न्ही हे पळय हिंग, सासवां आनी करवील आनी तेल आनी मीठ घालपा खातीर. आतां आमी करपाक सुरवात करुया. आतां ही कायल दवरल्या आनी ती तापल्या. तातूंत आतां कितें करुया, ह्यो मिरच्यो आसा पळय त्यो घालुया. तेल बीन घालप ना. हो हिंग घालुया आनी ही मिरयां घालुया. मिरयां म्हणून तुमकां आतां तिखट कशें जाय तेचेर आसा. आनी नाल्ल कितलो घेता पळय तेचेर मिरयां आसता. आतां तुमी 1 नाल्ल घेतली जर 15-16 एक मिरयां घेया. आनी हे चड अशें डार्क करप ना. मातशें लायट भाजप. मिरच्यो तापल्यो न्हय म्हणजे जालें. आतां भितर सासवां आनी मेथयो घालुया. हे पळय आनी जालें गॅस बंद करुया. आनी हे आतां हितून घातले न्ही फक्त कितें मिरच्यो बीन भाजलेल्यो. आनी आतां सोय भाजप ना. आनी हे इल्लीशी घालुया आनी हे पयलीं बारीक वाटुया आनी उरलेली सोय मागीर भितर घालुया. आनी भरभरीत वाटपाचें मागीर. हे मातशें बारीक जावनी. हे पळया आतां हे वाटलें न्ही. आतां हातूंत सोय घालुया बाकीची उरलेली. आनी आतां न्ही भरभरीतूच वाटपाचें, बारीक वाटपाचें ना. हे पळया वाटण हांवें जाडसर वाटलें. हे पळया आतां हांवें कायल दवरल्या भितर तेल घातलां तें तापलां आनी आतां फोडणी दिवया. त्या फोडणेक घेतलेले पळय सगळें ते घालुया भितर. आनी आतां भितर आमाडे घालुया.
आनी बरें करपाचें तळशिपाचें येता आंबाडे. म्हणजे कितें जाता गोड बीन भितन बरें हें जाता मुरता. आनी पयलीं आमी दवरलेले आसता न्ही आनी ताका लागून आंबाड्याची टेस्ट बीन बेस्ट लागता. हे पळय 1 ते 1.5 मिनीट तरी आतां हांवें आतां दवळ्ळें पळय अशें सारकें. आनी समजा आतां तुमचे आंबाडे खूब आसा जर मातशें आनी 1-2-3 मिनटां हें करा. आनी आतां न्ही तातूंत हें पळय बरें हें जालें पळया. आतां हातूंत हें पळय वांटण घालुया आनी इल्लेशें मीठ घालपाचें मागीर. आनी समजा तुमकां जर आतां हें आनीकूय गोड जाय जर आतां मागीर सुद्दां इल्लेशें गोड घातल्यार जाता. आतां हे बरें शिजोनी आंबाडे. बारीक गॅस करुया आनी दवरुया. हे पळया हे न्ही एका मिनटान अर्द्या मिनटान बीन दवळीत रावपाक जाय. हे पळय आतां हे सुकत येता मातशें आनीक सुकून कलर बीन बरो आयला. आतां टेस्ट तेजी पळोवया. गोड जाय जर गोड घालपाचें, मीठ जाय जर मीठ घालपाचें आनी बरोबर जाल्यार घालप ना. बरें दिसता न्ही कलर बरो आयलो पळया. एकदम बेस्ट जाला टेस्ट तेजी. जे आनीक ताका मीठ घालप ना आनी गोडूय घालप ना, सगळें वेवस्थीत पडलां. गोडूय आमी मातशें जादाच घातलेले न्ही आनी आंबाड्याक मातशें चडूच घालूंक जाय. ते कित्याक जाणा आंबाडे आसता पळय तांकां ते वेगळेच हें कशें येता पळय वास कसो मातसो वेगळो ताका लागून. आनी आतां पळया तिखट गोड अशें आंबट बरें जालां सारकें बॅलन्सा. आनी जादा कमी जादा जाल्यार आतां घालूंक गावता न्ही, भिवपाची गरज ना. अशें तुमी घरा करा. आतां हें मातशें आनीक सुकूनी. हे पळया आतां ही सुक्की जाली आनी हे सायडीनी तेल सुट्टा पळय म्हणजे ही बरोबर जाली आतां. हे पळया आनी अशीच सुकीच करूंक जाय. हेका करमूय म्हणटा नाजाल्यार आंबाड्याची चटणी म्हणटा. आनी अशी न्हय तोंडाक सुद्दां एक बरी रूच हाडटा. जेवणा बरोबर मस्त सारकी तोंडाक लावन खावपाची. तुमी तुमच्या घरा करा. आनी आतां हांव गॅस बंद करता आनी रेडी टू सर्व करता. हे पळया आतां तुमकां ह्या आंबाड्यांची पळय हांकां आंबाडे म्हणटा हेंची चटणी तयार केल्या आनी रेडी टू सर्व केल्या. तेन्ना अशी न्ही रुचकर चटणी तुमी मुद्दाम करून तुमच्या घरा पळया खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा आनी बरे कॉमेंट्स करा. आनी आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव मना पासून सांगता तुमकां थँक्यू आनी देव बरें करूं.